जिरण आहा ते एक्चुअली आमचे कितें घराचे उदक वेस्ट उदक वयता आमी जिरवणी करपाक जाय। आज आमचे कितें जाला प्रॉब्लम कितें जाला आमची आमकां ना इलाज जावन आमी कितें करता ती आमची सगळी जे वेस्ट वॉटर आमी गटारान सोडटा आनी गटारान सोडटा ते कारण हे मॉस्किटो जे हे जावपाक शकता। तेका लागून आमी ही गार्बेज आमी तुमी पयला आसतलें आमची 5 पंचायती आज सिटीक तेकोन आहा आनी आमची लोकसंख्या बी चड आहा आनी गार्बेज म्हणटा तो आमच्या रुमणामळ पंचायतीक चड आशिल्लो। आमचो बाब उल्हास 2 टर्म सरपंच आशिल्लो तो जाणा गार्बेजीक लागून कितले त्रास काडला ते आमी तेणें सुद्दां खूब त्रास काडला की गार्बेजचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक। जेन्ना आमी हे पाटी निवडून आयले तेन्ना आमी पयलो सोल्युशन आहा तो गार्बेजीचेर घेतलो। कितें आमी पयलीं डेव्हलपमेंटाचे हे काम मागीर करतले पयलीं गार्बेजीचेर पयलीं आमी स्टेप घेतले म्हणून आमची पंचायत बोर्डांनी एक मिटींग घेतली आनी गार्बेजीक लागून आमी आमचे आमदारा कडेन गेले आनी सांगले तूं कितें कर पूण आमकां गार्बेजीचो प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय। तेणें पर्सनली इनिशिएटीव दिवन तो येयलो तेणें सर्वे केले थंय आनी पयले गार्बेजीचो खरोच थंय प्रॉब्लम आहा म्हणून तेणें कितें केलें आमकां JCP ट्रक घेवन सगळी गार्बेज थंयची लिफ्ट करून आनी म्हयन्यान 2 फावटी आमकां JCP आनी ट्रक दिवपाक लागलो आनी तशें करून आमी गार्बेजचो प्रॉब्लम सॉल्व केलो थंय। नाल्यार आमचो हितून मेन मुद्दो म्हणल्यार रुमडामळाचो गार्बेज आशिल्लो आनी तशेंच आमी मागीर गार्बेज रिक्षा रेडी केली आनी आतां आमी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करता आनी आज आमचो 80% गार्बेजीचो प्रॉब्लम सॉल्व जाला। आज तुमी पळया 5 पंचायतींनी तुमी पळयल्यार रुमडामळाचो आमचो कितें तरी थंय वेवस्था आहा गार्बेजीक। आनी तशेंच बाबा आमचो शकील सांगतालो की आमचे रुमडामळ वयता तेन्ना स्पीड ब्रेकर आहा तुवें मातशें चिंतपा जाय। आमची बारीक बारीक घरां आहा थंय घरां रस्त्यार सायडीन आहा आमचे ल्हानशे भुरगे घरान केन्ना खेळटा तेन्ना भायर सरता आमची गाडी फास्ट वयता स्पीड ब्रेकर आसले कारणान गाडी स्लो वचपा जाय म्हणून ते स्पीड ब्रेकर दवरले। आमी कितें मुद्दम जावन ते स्पीड ब्रेकर घातलेले ना आनी कोणाचे आमदाराचे मनशाचे घरा तशें ना स्पीड ब्रेकर खंय घातले 4 रस्ते क्रॉसींग आहा ते स्पीड ब्रेकर आहा की स्पीड ब्रेकर आज थंय गरजेची। स्पीड ब्रेकर हेज्या पयलीं स्पीड ब्रेकर नाशिल्ले कितले एक्सिडेंट जाताले। हांव म्हाज्या दारान एक्सिडेंट जाला हांव उबारून हॉस्पिटलांत कितले जाणां एडमीट केल्या हेका लागून ते स्पीड ब्रेकर गरजेचे थंय। आनी आमच्या आमदारा मार्फत हांवें फाटी LED लायट्स घालून आतां रुमडामळ म्हणल्यार पयलीं म्हाज्या वाड्यांतल्यान LED लायट्स घालून स्टार्ट केलां। आनी गार्बेजीचे तुमी डेव्हलपमेंट मातशें आमचें लेट जाता पूण डेव्हलपमेंट जावपाक जाय मातशें लोकांनी त्रासूय मातशें सोंसपा पडटा। कितें आमचें मेन मॅटर आहा तो आज जे गटर सिस्टम सॅवरेज जर जाली जाल्यार आमचे सगळे ते प्रॉब्लमूच सॉल्व जाता। सॅवरेजीक लागून आमी मातशे 1-2-3 वर्सां त्रास काडले कित्याक सॅवरेज येता तांकां चेंबर बांदपा जाय तेंचे खुबशीं कामां रोड क्रॉसिंगा रिगींग करपा जाय ते सगळे रस्ते फुट्टाले आमी मातशे त्रास घेवपाकूच जाय। आनी आतां आमचे सगळे रोड सॅवरेजीचें काम मिनिमम 80 to 90% आमचें काम क्लियर जाल्लें ओन्ली आतां कनेक्शन दिवपाचें उरलां। तशेंच ही सॅवरेज आख्खी फूल नावेलीची गांवांत आमची सॅवरेज लायन चेंबर बी बांदून सगळी रेडी आसा। आतां तशेंच आमच्या मिनिस्टर आवटन बाबान रोड्स फूल आतां एक 15 ते 20 दिसांनी फूल टोटल रोड हॉटमिक्स जातले 7 किलोमीटर गटर्स घेतल्या। आतां हें सगळें आमचे हे 15 दिसांनी हें काम स्टार्ट जावपाचें आनी डेव्हलपमेंट म्हणटा तें फूल आमकां रुमडामळाक मेळटलें। आय थिंक एक इम्पॉर्टंट गजाल इज वोदा म्हटलें की डेव्हलपमेंट ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स दिसता प्रोजेक्ट दाखयता थोडे जे कंप्लीट जाता ते म्हणटाले की 80% सिवरेज लायन तुमची कंप्लीट आसा। तुमी वोदा म्हटलें की डेव्हलपमेंट एट वॉट कॉस्ट असो सूर आसलो कायंडली स्पेसिफाय दॅट पर्टिक्युलर डेव्हलपमेंट एट वॉट कॉस्ट म्हणल्यार आतां पळय सगळ्यान गरजेचें आमकां जिवितान आसा म्हणटा तें उदक पिवपाचें। ओके आतां उदकाची कोण म्हणटा पायपलायन हांगा घातली उदक मेळटा पूण आज तुमगे खरी गोश्ट तर पळयली साळावले डॅम जो आसा जें आमकां उदक दिता आज नावेली आनी साश्टी हो डॅम आतां पयलीं सप्टेंबर 2nd विकाक भरतालो 10 वर्सां 12 वर्सां पयलीं सप्टेंबर 12 2nd वीक आज तो डॅम आसा तो जुलय एंड ऑगस्ट 1st विकाकूच भरता। हें कित्या खातीर कित्याक ताजें सिल्टेशन आसा तें सगळें मायनिंगाचें सिल्टेशन येवन भितर डॅम आनी डॅम भरला सिल्टान आनी उदक कमी उरता। आनी हें जेन्ना BJP ऑपोजिशनान आशिल्ले तेन्ना काँग्रेसी वेळा तेन्ना ते बेंच धाडावन सांगताले आमी डिसिल्ट करतले म्हूण साळावले डॅम।
आज कितलीं वर्सां जालीं 5 वर्सां काबार जावपा आयलीं अजून पर्यंत कांयच करूं ना BJPन. सो बेजीक एम्युनिटी म्हणल्यार उदक आमकां जे दिवपा आसा ते पायप घातले गांवांनी म्हूण जायना न्ही, थंय डॅमांतलें डिसिल्टेशन करपा आशिल्लें. हो बेजीक मुद्दो अजून ताणें हातान घेवना. सिद्धार्थ बाब, हांव कितें म्हणटा, तूं डॅमीचो इश्यू करता. आमी आयज हिंगा उलयतात नावेली मतदारसंघांतले. सो डॅमीचो इश्यू हांव भायर दवरता, नावेली मतदारसंघाचेर उलयता. आतां तूं म्हणटा हिंगा उदक सफिशियंट ना, जाल्यार हें उदक सफिशियंट ना जाल्यार आमी सरकाराक ब्लेम करचो, आमी आमदाराक ब्लेम करचो. हिंगा आमी आमकांच ब्लेम करूंक जाय, कित्याक आमी खूद नावेलकारांनी आमचे जागे विकल्या, हांगा बिल्डिंगां काडल्या, आनी कोण नावेलचो बायलो येवन रावता, कोणें रुमान भाड्यान दवरल्या, आपण वचोन ल्हान घुमटी घालून रावता. हे भाशेन तर आमचीच वाट लायता आनी मागीर उदक पावना, लायट पावना म्हणटा आनी दुसऱ्याक बोटान जावन बोबाट मारता. हें सारकें न्ही. म्हाका दिसता सद्याक आमी आमचे जे भाड्यांनी दवरल्या ते रेगुलायज करूंक जाय, ते कंट्रोलान दवरूंक जाय. दुसरे मुद्दो म्हणल्यार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हें कोणूच करना. एक मिनट गोय, हांव तूं सांगता तें तूं म्हणटा जागे विकले, पूण हांव कितें म्हणटा, जागे विकले न्ही जाल्यार तूं पंचायताक परमिशन दिता कित्याक? तूं पंचायतीन परमिशन दिवपा येना न्ही. हें पंचायतीचें हें आसा, राज आसा. सरपंच प्रायम मिनिस्टरा पेक्षा व्हडलो. सरपंचा कडेन फूल ऑथॉरिटी आसा की प्रोजेक्ट बंद करपाक आनी सांगपाक बाबा गांवां उदक कमी आसा, आमी हो प्रोजेक्ट पास करूंक शकना. आतां तुमी कित्याक करना? आतां हांव एक सांगता, तुमी सगळे पंच सरपंचांक बसल्या, हांव सांगता की आनी 2 वर्सांनी तुमी तर बिल्डिंगेचें परमिशन दिवपाक बंद केलें जाल्यार हें सगळें आमचें नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी मडगांव एड जातली सिटी म्हणून. जाल्यार तुमी पंच सरपंच उरपाकूच ना. हें तुमचेंच वतलें हातांतलें आनी हो वचपाक सरकार कारण. तुमकां खबरूच आसपाना. आज पळय मरे नावेली कितें जालें. नावेली दरवटा कडल्यान सुरू जातालें, आज नावेली वेलकम टू नावेली बोर्ड आसा इगर्जे कडेन. मागीर कितले नावेली मडगांव गेले. हाजेर कोणूच पळयना. हाजेर तुमी सगळे निग्लेक्ट करतात. डेव्हलपमेंट म्हूण तसो न्ही. डेव्हलपमेंट लोकांचो आसपा जाय. हो आपलो डेव्हलपमेंट म्हणलो म्हणून बिल्डींग आयल्यो बऱ्यो पेंटेड आयल्यो, चकचकीत दिसले म्हणून डेव्हलपमेंट न्ही. तें एक फेसेड. पूण डेव्हलपमेंट म्हणल्यार लोकांचो डेव्हलपमेंट जावपा जाय न्ही. आज पंचायत तुमची काबार जातली. ना, लोकांचो डेव्हलपमेंट म्हणजे कसो असो? तुजें म्हणणें कशें? लोकांचो डेव्हलपमेंट जालना म्हणजे कशें? हय, म्हळ्यार हॅपिनस फॅक्टर खंय आहा? हॅपिनस ना. सगळे बेजार आहा लोक आज. म्हणजे गव्हर्मेंट खंयच्यान तर बाजारांतसून तुमकां हॅपिनस हाडून दितलो? ना, बाजारांतल्यान ना, तूं सांग न्हू कशें तें. तूं आतां हॅपिनस फॅक्टर म्हणटा, म्हणजे हॅपिनस खंय तर बाजारांत मेळटा. आतां क्रिसमस ग्रिडींग कार्ड येतली, तशें आतां खंयच्यान हॅपिनस हाडून दितलो? आज तुम्ही बिल्डरांक नाका परमिशन दिला, ते बिल्डर सगळ्यो गार्बेज ते तयार करतात. नाही, आणि तांच्यानी आणि एक पॉयंट मांडलो उदळ की ब्युटिफिकेशन ऑफ लेक जालें. यू मेन्शन दॅट. पण म्हणटा ब्युटिफिकेशन ऑफ लेक सायडीक सगळे कॉस्मेटीक ब्युटिफिकेशन जालें, पण थंय ताचे ते लेकाचें कांयच जालें ना. डेव्हलपमेंट जे जाता पळय, लेक पुरयली. करेक्ट. सो डेव्हलपमेंट जाता हें दाखोवपा खातीर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. सालपे थोडे हय रे, हांव तूं मेजर कर न्ही. विड्थ ऑफ द रोड पळय मरे, तळें थंय स्टार्ट जातालें. तुमी रोड हय रोवन मागीर सो ताजें परमिशन घेतलां ना. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा कडल्यान NOC सुद्दां घेवन थोड्याचे ब्युटिफिकेशन, थोड्याचे काम अजून चलता. आतां अशें धरया उदाहरण, तुजें पन्ने घर तूं रिनोवेट करता, तुजें एकच धपक्यान तुजें फूल करूंक जावचें ना न्हू. तूं मदें हे थोडे करतलो, ते थोडे करतलो. आतां फेज वायज तूं वयता. आतां आयक सिद्धार्थ, आयक. निवडून येयला फर्स्ट टर्म, इंडिपेंडंट MLA म्हूण हांवें निवडून येयला. एक टर्म तेजो कंप्लीट जाता, काम ऑलरेडी थोड्याचें सुरू जालां. त्या आख्खेच कुडचडकाराच्या थंयच्यान एक वाडांतल्यान सुवेज व्हांवून येताली, तुवें पयलें आसतली. तो थोड्यांत वचून थोड्या पिड्यार जायना जावपा थंय चेंबर बांदला. तो आतां चेंबरान येतलो, तो पांब करून सुवेजान थंयतलो. आनी जशें ते आमच्या भावान म्हणलां, इवन ते ट्रीट करनासतना सोडटाली, सगळ्या ऑफिसरांक स्ट्रीक दवरले आहा. सो आतां आमी सगळ्यांनी एग्रीकल्चरिस्ट जावं, एनवायरमेंटलिस्ट जावं, आमी सगळ्यांनी नावेलीचे मतदारसंघांतले एकठांय येवन आमी प्लॅनिंग करूंक जाय. आमकां कशें जाय तें हें आमी करूंक जायना न्ही. प्लग करपा लायला, सिवरेज प्लग करपा लायल्या, व्हेरी गुड. डिसिल्टिंग केलां आनी अनप्लग कोताय. डिसिल्टिंग हॅड टू बी डन. रिवर डिसिल्टिंग जावपाचें फाटल्यान, प्लगिंग जावपाचें पयलीं. तुमी डिसिल्टिंग पयलीं करतात आनी आतां प्लगिंग करता. वॉट इज द यूज? हूज फंड्स आर युजींग? सेकंडली हांव कितें म्हणटा, आतां दुसऱ्या ट्रॅकाचेर वयता. तुमी जायते फावटी म्हणटात की BJP सरकार स्किमी हाडल्यात म्हूण. स्किमी भरपूर हाडल्यात. पयसो कोणालो? पयसो आमचो.
टॅक्सीस जर तर 2012 तुम्ही चॅक केले टॅक्सीस जी आसात प्रत्येक मनशाचे टॅक्सीस जी आसात कितले आहले तूं विचार कर हाऊ मच यू आर पेइंग टॅक्सीस अँड टुडे इन 2016 आमी कितले टॅक्स फारीक करतात ते विचार कर आनी तेजेर तुमी पयशे केले ते आनी तितूंतली स्किम्स जी दिल्यात ती ताचेर विचार कर. दुसरें एकूच पॉयंट सांगता तुमकां आज जर तर आमचे कॅथलीक काजारां जातात तेन्ना आमकां कितें अल्कोहोल आमकां परमिशन घेवपा नाकालें हॉलान. आज आमकां वी हॅव टू टेक अल्कोहोल परमिशन फॉर दीस इज नॉट करप्शन. आतां सांग म्हाका. आतां आमगे मेल्वीन बाब म्हणटा की सामान्य मनशाक कितें मेळ्ळें काय म्हणून जो कितें खर्च जाता स्किमी खातीर. हांव एक क्वेश्चन करता तुमकां की इतलीं वर्सां दुसरें सरकार जालें तेन्ना मायनींग आसतलें आनी कितलेशे करोडांनी मायनिंगाचे पयशे मेळटाले. आयज आमच्या मतदारसंघात 4.5 वर्सांक 42 crores हे बारीक बारीक लोकांक मेळिल्ले कडेन आसा. आनी हो पयलीं पयसो खंय वयतालो कोणाच्या बोल्सान वयतालो हें तुमी ते सांगपाक जाय की आयज BJP सरकार येवन आमच्या सरकाराचे कोणाच्या एक मंत्र्याचेर आरोप जावना जावं कसले चार्जशीट जावना. आयज सामान्यांतले मनीस म्हाज्या शेजारी एक बायल मेळ्ळी म्हाका सांगपाक लागली आपले सरकारान 2000 दिता म्हणून आपूण आपली सून आपणाक बरे तरेन जेवण वाडटा आपलो नातू आपणाक बरे भशेन रिस्पेक्ट करपाक लागला. अशेंच बारीकशा जाणट्या लोकांक सुद्दां आपल्या हक्कान जगपा खातीर ह्या सरकारान आमच्या प्रयत्न केल्ले कडेन आसा. जो बारीक समाज जो जेन्ना सरकारा विशीं बरें उलयता तेन्नाच म्हणपाक जाय डेव्हलपमेंट जाला. दुसरी गोश्ट आतां जायते जाणांनी म्हटलें की हे रस्ते जे आहा ते डॅमेज जाल्या ही खरी खबर. हेजें कारण म्हणल्यार अख्ख्या नावेली मतदारसंघान रोड मधोमध रोड कट करून ते सेवरेजीचें काम जालां आनी पावस येयल्या कारणान हें काम स्टॉप जालां. आतां फुडल्या म्हाका दिसता म्हयन्या भितर हें सगळें वॉटर मिक्सिंग काम सुरू जातलें तेय प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. आनी जें कितें 50 वर्सान जावना तें तुमी 4.5 वर्सान BJP कडून करून घेवपाची अपेक्षा थोडी कमी धरपाची. तुमकां जर फुडलें काम जर करपा जाय तुमी परतून BJP क मत मारा. फुडलें काम आहा तें आमी करून दितले तुमकां. गजाल आय जस्ट वॉन्ट टू चेंज द सब्जेक्ट. ताणें मस्किटोचें एक काडलें या सो मॉस्किटो बायट्स जाता मलेरिया जाता. लेट मी जस्ट कंप्लीट. मलेरिया जाता तुम्ही म्हणटा की डेफिनेटली देर इज अ प्रोजेक्ट दॅट वी एक्चुअली सी जो इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम जातलो. बट ग्रासरूट लेवल जे काम आसपाक जाय पळय की ताका थंयसरूच ते एड्रेस करप इशू दॅट इज वॉट यू वॉन्ट. यू डोंट वॉन्ट अ 10-bedded हॉस्पिटल ऑर मे बी यू वॉन्टेड बट यू डोंट वॉन्ट टू एंड अप देर. एक जर ती हांगासरूच गोश्ट जर ती थंयसरूच हें जाता जाल्यार इट इज व्हेरी गुड. सो तेजे मुद्द्याचेर म्हणटा आसा म्हाका अशें दिसता तेंचे हावजींग बोर्ड तर पडोशी जे रावता ते रेजिडेंट सगळ्यांनी तेजे जे सिवेज उदक आहा ते गाटरान सोडलां रेन वॉटर ड्रेनेजान. हिसर सिवीक सेन्स म्हणटा तेन्ना तिंगा मेन म्हणटा ते अवेरनस जाय. हांव कोणाक ब्लेम करना. आतां जसो तो म्हणटा हांव काँग्रेसाच्या वाटेन उलयता हांव म्हणटा तुमचे जे कार्यकर्ते आहा तेंच्यांनी एक अवेरनस क्रिएट करचें त्या लोकांक सांगचें बाबा हें असलें उदक सोकपिटाक वचूंक जावं सेप्टिकाक वचूंक ते रेन वॉटर ड्रेनेजान वचपाचें ना. वो तांकां कशें लिवींग कंडिशन कशें जगोंक जाय हें दाखोवंक जाय. काँग्रेसाच्या टायमार तांकां हावजींग बोर्डाक म्हाका खबर आहा थोडी घरां विकतीं घेतलीं आनी आतां तीच घरां भाड्यान दिल्या. एकाच घराचे 5-6 रूम जाल्ले आहा थंयसर आनी इतले जाण ती खंय वयतली. ओपन डेफिकेशन जाता भायल्यान वचून संडास करता. हें तर पळयशी जाल्यार सगळे आमी सरकाराक ब्लेम केल्ले जायना. मेन म्हणटा ताका अवेरनस जाय. तें उदक खंयच्यान येता तें उदक सांठून वतच थंयसर मस्किटो जाता सगळ्यांच्या घरां. आमच्या सुद्दां घरां म्हाका सुद्दां मातशें भायर कितें उदक दिसल्यार पावसाच्या दिसांनी सुद्दां आतां सर दिसल्यार रोखडें हें जाता अरे मस्किटो ब्रिडींग जातलें तें आमी काळजी घेता. हें जोण एकल्याचें काम. समज त्या घरांत रावता तेजें काळजी घेवपाचें काम बाबा आपलें जें उदक मेडें भायर येता तें उकतें उरचें न्हू कित्याक थंयसर वचून मस्किटो तांतें घाल तें ब्रिडींग जातलें. आणि एक इम्पॉर्टंट गजाल इज आमचें डेव्हलपमेंट म्हणटा आमी एट वॉट कॉस्ट इज अ डिफरंट स्टोरी ऑल टुगेदर. तर आमी एनवायरमेंट हॅम्पर करता हें दॅट्स अ डिफरंट केस. आमी म्हणटा डेव्हलपमेंट आमकां हें जाय तें जाय वी शूड बी इन द पेस ऑफ द टुडेज वर्ल्ड. पण हे डेव्हलपमेंट करतना वी आर स्टील एड्रेसींग द सेम ओल्ड इश्यूज. बेसीक सिवीक सेन्स ना म्हणटा आमी. सो ह्या हेजेर म्हाका एकूच जनरल कन्सेन्सस जाय की हांव म्हणिना की एक कोण काँग्रेस पार्टी ऑर इंडिविज्युअल हांव म्हणिना. आय एम सेइंग की हे आमी इंडिविज्युअल मेळोन हे आमकां सिवीक सेन्स कित्याक आमी क्रिएट करूं शकना. हांव म्हणिना की आमी कोणाक प्रीच करचें म्हणून. हांव म्हणटा की आमकां स्वताक कळपाक जाय न्ही तें हें अशें कित्याक जायना. वेर डू वी लॅक दॅट हें. हांव सांगपाक करता म्हज्या फ्रेंडान सांगलो आतां की जे पळय लोक आसता ते रावता ते सगळे भाड्यान दिला आनी तेणे लोकांनी जाग्यान लोकांक दिला ते तेंगे पर्सनल प्रॉब्लम. कोण ते कितें कोताय ते. आतां तूं वोट मागपा वयता सगळ्या घरा वयताय तेका म्हणलें बाब तूं भाड्यान दिल म्हणून तुगे वोट नाक म्हणून तेशें म्हणून जायना न्हू.
तेगे पर्सनल प्रॉब्लम तेगे घरान बाप कोण जोडपाक कोण ना मस्त म्हण तेणें भाड्यान दिला आसतलें. आनी सेकेंड थिंग हांव म्हणटा आतां मस्किटोची इशू हांवें काडलो वयर काडलो तुवें म्हाका एक्सप्लेन केलो लोकांक सांगूंक जाय कितें म्हणून बाबा तुमी अशें कोन्ना काय अशें करून निवळ दवराय म्हणून पळय ओके. पण हांव कितें सांगूं सोदतां जेन्ना BJPचो आमदार नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीत जर तो आसा तेणी ईच एंड एवरी पंचायत तेगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता तेंचे जो कोण पंच मेंबर आसता तेणी तिंगा मस्किटो स्प्रे करून हे सगळे तेणी ते एक्टिविटी दाखोवपा जाय. ते सांगल्या म्हणून जायना. पण आतां हे दिसान जे इशू जाला ते कोण ते सांगूं येना ते बारीक मनीस तेंगे कितें जाता बरें ना जाता ते घराक वता आनी कितें कितें जाता तेंकां. पण हांव कितें म्हणटा हांव ब्लेम करना. हांव म्हणटा कितें काँग्रेस आसल्यार कितें हे सगळे स्मॉल इश्यूज पळयता आसलेली. आज समीउल्ला आमगे फ्रेंड सांगतालो खंयची स्पीड ब्रेकराची गजाल हेणी उलयली म्हणून तेणें सांगता आज स्पीड ब्रेकर म्हणटा कंपल्सरी जाय खंयच्या जाग्यार भुरगे मोताय आनी कोण भुरगे येताय तशें स्पीड ब्रेकर लिमीट आसता. एवरी तूं एक हाफ मिनटां एक मिनटान तूं जर स्पीड ब्रेकर घालूत गेलो तुमी जर पर्सनली केन्ना येत जाल्यार हावजींग बोर्डान तुमी रावंड माराय कितू स्पीड ब्रेकर आहाय तेगे हाय लेवल हायट कितू आहाय. आनी सपोज एमर्जन्सी हा कोण पेशंट सिरियस आसा तेका जर खंय हॉस्पिटलान व्हरपा जाय जाल्यार ते स्पीड ब्रेकर व्हरता म्हळ्यार तो मरतलो मरे. आणि एक लास्ट हें वीच आय वॉन्ट टू आस्क आमी खुबदां म्हणटा ऑन एक्रॉस हांव एकूच पॉयंट करपाक की आमी एक्रॉस म्हणटा की गोवाची कॅरींग कॅपेसिटी कितें गोवाची कॅरींग कॅपेसिटी कितें एका घराची किंवा एक 300 स्क्वेअर मिटरच्या प्लॉटाची कॅरींग कॅपेसिटी कितें आसता. म्हणजे म्हाका जर ओके कितें तरी डिफिकल्टी आसा जाल्यार म्हणून हांवें 1 2 3 4 भाडे करून रावत दिवप इज समथींग वीच यू नो आय फायंडींग इट डिफिकल्ट. हें म्हाका दिसता हांव कोणाक ब्लेम करिना ह्या प्लॅटफॉर्माचेर पण हें म्हाका दिसता इंडिविज्युअल आमकांच खबर ना आमची कॅरींग कॅपेसिटी फॉरगेट अबाउट गोवाची कॅरींग कॅपेसिटी कितें आहा ती. आतां अशफाकान म्हटलें मलेरियाचो इशू जो आसा डेंगूचो इशू जो आसा आमी आतां पार्टी लेवलाचो विचार करनासतना जर विचार केलो कोण काँग्रेस कोण आप कोण BJP हो सगळो विचार करनासतना आमी एक सामान्य नागरीक म्हणून जर विचार केलो आमी रिप्रेझेंटेटीव न्हू आमी एक सामान्य नागरीक म्हणून जर विचार केलो जाल्यार आमच्या कांय फ्रेंडांनी हांगासर सांगलें की ही एक प्रत्येक मनशाची बी एक जापसालदारकी आसा आनी ती जापसालदारकी जी आसा ती बऱ्या भशेन जर प्रत्येक मनशान जर नागरिकान जर फुडें व्हेली जाल्यार हे इशू सरळ एड्रेस जातात. अशें न्ही की फाल्यां दुसरें सरकार आयलें की 4 दिसांनी मलेरिया जावची ना किंवा मॉस्किटो सगळे काबार जातले अशें कांय न्ही. धीस इश्यूज आर गोईंग टू रिमेन. हे कांय आज फाल्यां सोंपतले अशे इश्यूज न्ही हे. पूण ताज्या खातीर जे कितें एड्रेस करपा खातीर जे कितें एक वील जाय तें प्रत्येक मनशा कडेनूय बी जाय प्रत्येक नागरिका कडेनूय बी जाय. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की आमी म्हज्या वाठारा भितर हांव तर सांगता आनी बाकीचे सुद्दां की आमी ज्यो गटारां आसा ती निवळ करून जावं ज्या ज्या जाग्यार स्टॅग्नेशन जाता त्या त्या जाग्यार स्प्रे जें आसा तें आमचें मारपाचें काम चालू आसा. बट एक्रॉस पॉलिटिक्स एक्रॉस इंडिविज्युअल्स एक्रॉस पार्टीज हांव तुमच्या सगळ्या कडच्यान जर म्हाका प्रुडंटाक एक जर मॅनिफेस्टो करपाक जाय फॉर नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्यार ते एका लायनीन किंवा एक कितें मेजर कितें इशू आसतलो तर म्हाका दिसता की गार्बेजीचो इशू जो आसा तो पयलीं एड्रेस करपाची गरज आसा. आतां ट्रॅफिक कंजेशनची हांव खुबशें म्हणटात कित्याक आज व्हेहिकल वॉल्यूम जे आसा खुबसो वाडलेलो आसा. तर म्हाका दिसता की प्रत्येक मतदारसंघान कॉलेजी वाडपा जाय. तुमी आतांच उलयले पळय कॅरींग कॅपॅसिटीचेर. आतां कॅरींग कॅपॅसिटी आमी कंट्रोल करूंक शकतले ओन्ली थ्रू रिजनल प्लॅन. दॅट इज वन थिंग दॅट यू वॉन्ट इन द मॅनिफेस्टो फॉर द नेक्स्ट डे. म्हाका अशें दिसता कितें जे एज्युकेशन इंडस्ट्री आतां आमचे गोंयान खूब इंडस्ट्री आतां IIT पार्क येवपाचो आसा मागीर तेवढे इलेक्ट्रॉनीक सिटी हें येवपाचें थंय बीन आमच्या युथान. सो हे नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर न्ही गोंयानूय अशे एवेन्यूज येवचे जे आमचे गोंयकार भुरगे थंयसर कामाक लागचे. IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटीव सर्विसीस ही असली आमकां एक सवलत मेळची गोंयांत कित्याक चोवपाक गेल्यार आमच्या गोंयांत सगळे बिहाराचे महाराष्ट्राचे हे IAS ऑफिसर येता. आमच्या गोंयांत कॅपेसिटी आहा आमच्या भुरग्यांक ही शिक्षण घेवचे खातीर एक गोंयांत जाता जाल्यार आमच्या नावेली स्थापन करची आनी प्रायमरी लेवलसून ह्या लेवलाक सुद्दां येवन आमचे ऑफिसर गोंयचे गोंयांतूच राज करपाक हें करून घेवचे. A lot of many issues आयल्या and definitely one thing which I always say is
आमच्या भितर बदलाव जावपाक जाय जाल्यारूच आमी फुडें बदलाव करूं शकता. आमकां पयलीं अकावंटेबल आमकां स्वताक धरपाक जाय जाल्यार आमी आमच्या पंचाक सरपंचाक आनी आमदाराक अकावंटेबल धरूं शकता. वेल तुमी सगळे हांगासर आयले आनी बरी चर्चा केली. थँक्यू व्हेरी मच. अमया अ डेरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज प्रेझेंट्स मतदार राजा इन असोसिएशन विथ एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट. मेनी ऑप्शन्स वन नेम. परत अशेंच वेगळ्या मतदारसंघान मेळुया आमच्या ह्या मतदार राजाच्या जर्नीन. वचच्या पयलीं एकूच सांगपाक सोदता की आतां आसा एकच विश्वास, 2017च्या निवडणुकीन करुया एक नवो ध्यास. आमच्या फुडच्या आमदाराक करूंक लावया, भावी आमदाराक करूंक लावया मतदारसंघाची सेवा, आणि आमी सगळे जावया मतदार राजा.